मार्चात लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागिल्ली. नवी टेंडरां वर्क ऑर्डरी आडकल्ल्यो. सोमारा वेंचणूक आयोगान आचारसंहिता काडली. PWD धरून पालिका पंचायतीची कामाक मंगळार सावन धांवपळ. कोड सोंपलो, कामां सुरू. आचारसंहितेक लागून पावसा आदली कामां आडकल्लीं. सोमार सावन आचारसंहिता सोंपली. पावसा आदल्या कामाचें प्लॅनिंग सुरू. PWD मंत्री पावसकाराचें मंगळार सावन बसकांचें सत्र. महापालिकेन स्टँडिंग कमिटीची मंगळारा आपयल्या बसका. गार्बेज कलेक्शन, पावसा आदल्या कामांची प्लॅनिंग जातलें. स्मार्ट सिटीची बसका मंगळारा आपयल्या. मुख्यमंत्री आसतलो. आणि जे MDR रोड आसा, पोर्ट वॉल, गटर्स, जी प्री मनसून जी कामां आसा ती आमी कंप्लीट करपाक पयलीं आमी प्रिफरन्स दितले. प्रत्येक मनशाक दिसाक 170 लिटर पावोवपाचें काम जें आसा तें आमी रोखडेच फाल्यांच्यान प्रयत्न चालू करतले आनी वर्सभरा भितर म्हणजे 12 म्हयन्या भितर लोकांक प्रत्येकाच्या घरांत 170 लिटर निवळ उदक लोकां कडेन पावोवपाचो जे पर हेड. पत्रादेवी पर्वरी हायवे रुंदीकरणाच्या कामाचो लोकांक त्रास जाता. पावसांत लोकांचे हाल जावंक शकतात. कॉन्ट्रॅक्टर सुरक्षेचे उपाय पाळिना म्हण मंत्री पावसकर चाळवला. चालू आसा काम. पत्रादेवी टू कोलवाळ, कोलवाळ टू पर्वरी हें काम आमी फर्स्ट प्रायोरिटी घेतलेलें आसा आनी आमी तांकां फाटल्या दिसांनी उलयले न्ही. आतां आमी परतून फाल्यां पर मिटींग दवरल्या तेजे खातीर. लँड एक्विजिशन, जमनीचो विशय खूब आसा. पयली पॅकेज जी आसा तो जमनी सुटला. दुसरी पॅकेजीक जमनी विशय आसा तो आमी बाब रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहन खंवटेकर आमी इनवायट केला. तशेंच बाबू आसगांवकाराक इनवायट केला आनी बाकीचे सगळे ऑफिसर. सेफ्टी आमी सांगला सायनींग आतां खंय खंय लोड आतां त्या नॅशनल हायवेचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा म्हणजे खंय एक्सिबिशन बिशन चालू आसा खंय खंय डेंजर आसा थंय सायनींग तुमी लाया बाबा हांगा डेंजर आसा रातचें हें तुमी सांगलां आनी जंय जंय खड्डे पडले थंय रोखडेच पोटवल मारून काडा. दर वर्सा आचारसंहिता नासतनाय पावस तेंकलो तरी पावसा आदली कामां सोंपनाशिल्लीं. अंदू 3 म्हयन्याच्या आचारसंहितेन दुश्काळान तेरावो. सरकाराचो कारभार धुकलता म्हणल्यार मान्सून तेंकलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.